प्रितीच्या भाव भयणींनो, ह्या उजवाडीत नव्या दिसाची कृपा आनी शांती तुमकां आवडेता. आयज आमच्या गोंयांत पवित्र सभा दोन प्रांतीक जेजूच्या वळखीचो दीस समरंभता. आयच्या सेवा धर्माचो विशय थंयसरूय हांवें प्रसंग करूंक जाय, हेच पासत हांव आयलां. जरी ह्या वर्साक भावार्थ्यांक जेजूची वळख सदांचे पर्यंत घेवंक सोयोग मेळोंक ना, तरी पर्यंत लोक समरोंक संदेशकारांनी आदी जेजूची वळख भावार्थ्यान मेळून पावोवंक वेगवेगळीं खातीं जबाबदारेन वावुरलीं. क्रिस्ती धर्म शिकोवणेकेंत आपल्या हातान घेतलेली जबाबदारी अदीक करून आवय बापायन, देव संदेशकारांनी आनी दोतोनीच्या भुरग्यांनी सवें पाळूंक भायर वावुरलीं. आयच्या समोरमणेची जावन आसा तेंगशी ह्या सगळ्या भावार्थ्यांक आकारणेचे वावुरची. जेजू बापाची वळख सगळ्यांक पावोवंक वेगवेगळे तरेन वावुरलो. तशेंच तो एकाच गांवांत वो एकाच जाग्यार वावरूंक ना, पूण गांवांनी आनी नगरांनी भोंवून आपलो संदेश परगट्टालो. शिसांनी जेजूच्या पावलांनी चलून ताचो बरो वावर संवसारांत चालूच दवरलो आनी ताचे गोवाय जाले. आमचो गवळी बाप ह्या वर्साची गवळीक चिटीन जेजूचे गोवाय जावन आमकां उलो मारता. ह्या गवळीक आनी दोतोनीच्या वर्साचो विशय म्हटल्यार तुमी म्हजे गोवाय. ह्या विशयाचेर उतरांची आमी सोजमणी घेवया आनी कोण पर्यंत आमच्या जेजूचे नीज गोवाय जावंक जाता तें नियाळुया. बाबा भयणीनो, जायते पावटी आमी जेजूचे गोवाय जावंक ह्या संवसारांत वावरूंक ना. भावार्थाची आकारणी आमच्या दोतोनीच्या दिसांनी जायते पावटी बरी ओळख आसा ती घेवंक आमी जायते पावटी फाटीं सरल्या. आमच्या चुकीच्या वेळार बोगसणे मागून पयले सुवातेर देवाक आमकां भोगोस म्हूण मागुया आनी आमच्या बाबा भयणा सवें आमी चुकल्या देखून एकामेका सवें बोगसणे मागून सगळीं हात जोडून बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सुरदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजो गुन्यांव जाणून सांगता. मनान चिंतून वायट हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे बसत बागेन सदांच सांबाळली सगळ्या विरोधांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणेच्या जिविताक पावो. आमेन. Namaskar kotam, ami tukha din vastam, tuja
जेजू क्रिस्ता बाबाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवाची शिणी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे म्हणे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं इचो एकलोच तूं परमेश्वर प्रार्थुया बापा तुजेर विश्वासा सगळो आमचो विश्वास तुझे कुटुंब राख आनी सांबाळ आनी तुज्या गोपान आमकां बाळगून दवर आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रासू चलयता सासनाच्या हा सासना जॉबाच्या पुस्तका वेले वाचप जॉब असो उलयलो मनशाचें जिवीत ह्या संवसारांत एक बारादीक अजें न्हय आनी ताचे दीस कोश्टावतल्या वावराड्याचे कशे न्हय गुलाम सावळेक आशेता आनी वावराडी आपल्या दिसवड्याचें चिंता तशेंच म्हाका रिकामे म्हयने फावो जाले आनी दुखी कोती भायर म्हाका आनी कांयच ना हातूनार पडून हांव चिंतां केन्ना दीस उदेतलो पूण रात सरना सकाळ जायसर हांव सगलोच तळमळटां विणप्याच्या सुता गाडये परस म्हजे दीस वेगीन धांवले आनी बरोसो दवरिनासतना ते सारले म्हजें जिवीत एक स्वास कशें आनी म्हजे दोळे केन्नाच खुशालकाय पळोवचे नात म्हूण उगडास धर देवाचें उतरें ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब सोरेस्पराक वाखाणात फास्फोलोली काळजां तो नव्यान बरोवन काडटा परत म्हणुया सोरेस्पराक वाखाणात फास्फोलोली काळजां तो नव्यान बरी करता सोरेस्पराक वाखाणात तो भोव बरो ताच्या मनाक स्तोत्रां गायात आमचो देव भोव मोगाळ ताका आमी वाखाणूक फावो जेरुजालेचें शार सोरेस्परूच नव्यान बांदता इस्रायलाच्या उद्देशांक तो परतून हाडटा जबाब सोरेस्पराक वाखाणात फास्फोलोली काळजां तो नव्यान बरी करता फास्फोलोली काळजां तो नव्यान बरी करता ताचे गाय बांदून तो पेकयता नोकेत्राचो आंकडो ताणें थारायला दर एकाक तो नांवान वळखता साबाब सर्वेस्पराक वाखाणात फास्फोलोली काळजां तो नव्यान बरी करता तर आमी बोलीस आमचो सोरेस्पोर ताच्या जानवायेक मीठ मेरना कालत्याक सोरेस्पोर ऊंच काडटा नुस्त्याक तसोच जमनीर शेवटिता जबाब सर्वेस्पराक वाखाणात फास्फोलोली काळजां तो नव्यान बरी करता बागयोत पावलून कोरीतकारांक बरयल्लें चिटी वेले वाचप भाव भयणीनो
वर्तमान परगोडचें काम म्हणल्यार म्हाका वडवीक न्हय, तो एक म्हाका कायदो. तें हांव परगोड करिना जाल्यार म्हजें कोटा. म्हजे कोशेन हें काम हांव कोत्ता जाल्यार म्हाका मुजोरी मेळ्ळी. पूण म्हजे कुशे विणें हो कारोबार म्हज्या हातीन केला जाल्यार म्हजी मजुरी खंय आसा? वर्तमान म्हाका दिता तें होक सोडून हांवें तें फुकट परगोडचें, तातूंतच म्हजी मजुरी आसा. सगळ्या मनशां संबंदी हांव स्वाधीन जावनूय सगल्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगळ्याचो गुलाम जाला. अस्कोतांक जोडून घेवंक अस्कोतां बरोबर हांवूय अस्कोत जालो. थोड्याक पूण कशे भाशेन तारण जोडून घेवंक हांव सगल्यांक सोगोट जालो. वर्तमानान म्हाका वांटो मेळूंक वर्तमाना खातीर हें सगलें हांव करतां. देवाचें उतोरे. देवाचे उलोवकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvesporak, sui, sui, sorvesporak. Sorvesporak, sui, sui, sorvesporak. Sorvesporak, sui, sui, sorvesporak. Sorvesporak, sorvesporak, sui, sui. ताणें आमचो पिडा रोग काडलो आनी आमच्यो भलायक्यो आपणाचेर घेतल्यो. Sorvesporak, sui, sui, sorvesporak. Sorvesporak, sui, sui, sorvesporak. Sorvesporak, sui, sui, sorvesporak. Sorvesporak, sorvesporak, sui, sui. Survispo tumce soveasu. Tumce soveasu. Marco pormone Gesù Cristace शुभवर्तमान. देवस्थानांतलो भायर सरून जाकोबान जोआमा सांगाती जेजू सामको सिमांव आनी आंद्रेच्या घरा गेलो. सिमांवची सासू जोरान अंथरुणार पडलोली आसली आनी तांणी ताका रोखडीच तिची खबर दिली. तो लागीं सरलो आनी तिच्या हाताक धरून ताणें तिका उठयली आनी त्याच वेळार तिचो जोर पडलो आनी ती तांचो परामोस करूंक लागली. सांज जातोच दीस दारीर पडल्या उपरांत सगल्या वायटकारांक आनी देंवचार बसुल्यांक ताचे सोशी हाडली. ताच्या दारार नोगोर बोर लोक जमून खेट जाली आनी जिन्सां बासांची खूब बोलीकारांकूय ताणें बरी केली. जायते देंवचारूय काडले. तरी आपूण कोण तो ते जाणो आसले देखून ताणें तांकां तो उलोवंक दिनासलो. चड सकाळीं उठून तो भायर सरलो आनी एका एकसुऱ्या जाग्यार वचून थंय मागणें करतालो. सिमांव आनी ताचे सांगाती आसले ते ताका सोदूंक गेले आनी ताका सोदून काडटूच ताणें म्हणलें, सगलो लोक तुका रावता. ताणें तांकां सांगलें, दुसरे कडेन लागशिल्ल्या गांवांनी आनी नोगरांनी वचुया, कित्याक थंयसरूय हांवें प्रसंग करूंक जाय. ह्याच पासत हांव आयलां आनी आख्ख्या गालिल्यांत भोंवून तांच्या देवस्थानांनी प्रवचन करतालो आनी देंवचार काडटालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमानी. वाणी तुका क्रिस्ता. मोगाड बाबा भयणीनो, आज आमी किरीत भाशेन 5व्या ह्या आयताराक आमी भितर सरता आनी आमी सादे काळान भितर सरता तेन्ना आमी किरीत भाशेन आज जाबाब आयकोला फाफसोलोल्या काळजांक देव बरी करता. 18 वर्सांची आसतना एक ओस्तोरी ह्या आमच्या देशांत आयली आनी दार्जिलिंग ह्या गांवांत ती गेली. माद्रीच्या कॉव्हेंतान भितर सरल्या उपरांत आपलो वाव
सगळ्या समाजाक बरे तरेन करतली असो तिचो हेतू आसलो. त्या कॉवेंतान ती 1 वर्स रावल्या उपरांत दुसरें वर्स चलता आसतना तिका दिसलें हो म्हजो वावर हांव ह्या कॉवेंताचे भितर रावन दुसऱ्यांक दिवंक शकचें ना. म्हजो वावर दुसऱ्यां पासत हांवें करूंक गरज. म्हणटकूच सकाळीं उठली, गाडी धरली आनी कोलकाता ह्या शारांत ती आयली. त्या शारांत आयल्या उपरांत आपल्या वडिलांक तिणें भेट केली आनी तिणें म्हणलें म्हजी येवजण गरिबां पासत वावरूंक, म्हजी येवजण दुसऱ्यांक बरी खबर दिवंक, म्हजी येवजण अनाथांक पिडेवंतांक तांचे इलाज आनी तांची सेवा करूंक. अशें सांगता आसतना तिचे वडील तिका म्हणूंक लागले तूं हांगासर कोणाक वळखना, तूं परदेशी, तुका लोक वळखना, म्हणटकूच तूं कशें हो तुजो वावर करतली. आनी ती अस्तोरेन म्हणलें हांव देवाचेर पातयेवन म्हजो वावर करतली. आनी अशें केल्या उपरांत दोग तीग सांगात्यांक आपणा बरोबर तिणें घेवन हो वावर सुरू केलो. आमी बाबा भयणो तिका आज भाग्योंत मदर ट्रिजा ऑफ कोलकाता, द सेंट ऑफ द गटर्स अशें आमी म्हणटा. गटराची जावं किकोंतांची ती किरीत भाशेन आस्कारीन अशें आमी तिका पाचारता. आपल्या जिवितांत जेजूक परगटूंक, आपल्या जिवितांत जेजूक दुसऱ्यांक दिवंक, नोकरांनी वचूंक, आपुणूच जेजू खातीर उणेपण भोगूंक, आपुणूच जेजू खातीर ह्या समाजाचो किकोन दुसरी वायट उतरां, वायट नदर ती घेवंक तयार जाली. आनी ही राजी जाता आसतना देवाची शक्ती आपल्या सगळें आसा. देवान आपणाक सगळ्या बोडान भरल्या म्हूण ती जाण आसली. मागण्यांत सदां आपलें जिवीत ती सारताली आनी सगळ्यां पासत सगळ्यां खातीर आपूण ती एक सारकी जाली. हाका लागून बाबा भयणीनो इंडियेच्या सरकारान तिका आख्ख्या संवसारभर वचून खंयच्याय देशांत ती वेता जाल्यार तिका फुकट तिणें वेचें अशें तिका एक परवानगी तांणी दिली. मोगाळ बाबा भयणीनो आयचें दुसरें वाचप भाग्योंत पावलून कुरीतकारांक बरयलेली चिटी वेलें आमी घेतलां. त्या चिटीन तो म्हणटा ओस्कोतांक जोडून घेवंक ओस्कोतां बरोबर हांव असोक्त जालो. थोड्यांक पूण कशेय भाशेन तारोण जोडून घेवंक हांव सगल्यांक सगोट जालो. म्हणजे आपुणूच ओस्कोतां बरोबर ओस्कोत म्हूण भाग्योंत पावलून दाखोवन दिलें. कुरीतकारांचो लोक बाबा भयणीनो आपल्याक व्हड म्हूण समजतालो. आपलें जिवीत पडद्वारपणान ती सारताली, पातकी जिवीत ती सारता आसतना भाग्योंत पावलो तांकां तांचे मोदें रावन कशे तरेन ही देवाची येवजण साहकार करची, कशे तरेन तांची बाबार्ताची आकारणी करची, कशे तरेन तांचो बाबार्थ वाडोवचो ह्या आपले चिटीन बरोवन आपुणूच कशे तरेन एक उदाहरण तें तांकां तो दाखोवन करता. आयचें पयलें वाचप आमी जॉबाच्या पुस्तकांतलें घेतलां आनी तिसरी भाग जॉबाच्या पुस्तकांतली. बाबा भयणीनो जॉब जावन आसा एक आमकां नमुनो, कित्याक आपल्या कश्टांतल्यान देवान सगळें ताचें व्हेलें. ताची फामील, ताची कुटूंब, ताची सोयरीं दायरीं, ताचे लागीं आसली ती गिरेस्तकाय, ताचे लागीं आसली ती भाटां बेसां सगळीं देवान ताची कडची व्हेलीं. आनी जॉब बाबा भयणीनो एकलोच एकसुरो कसो जालो आनी ताणें म्हणलें केद ना आनी म्हाका कित्याक म्हूण दुनियान म्हाका हें फावो केलें. तेच वेळार ताका उगडास आयलो. ही जावन आसा देवाची येवजण म्हजे सवय. म्हजे उद्देशी देव बऱ्यो वस्तू करूंक सोदता. म्हजे उद्देशी देव घडयेक दुसऱ्यांक एक उदाहरण दिवंक सोदता. देवाचें नांव व्हड जावं. जे दिसाक देवान म्हाका रचलो, जे दिसान म्हाका देवान ह्या संवसारांत धाडलो, देवाचो उगडास करून म्हजे जिविताक एक स्वास कशें आनी म्हजे दोळे केन्नाच खुशालकाय पडोवचे नात अशें म्हाका उगडास दिसता तेन्ना देव म्हाका सगळें तारण दितलो म्हूण हांव देवाचेर विस्वास दवरतां. मोगाळ बाबा भयणीनो आज आमी शुभ वर्तमानांत पळयता जेजू किरीत भाशेन आपल्या शिसांक आनी आपल्या बरोबरच्यांक आसलेल्यांक किरीत भाशेन म्हणटा जिन्सां भासांचो खूब बोलिकारां तो बरो करता तेन्ना तो म्हणटा दुसरे कडेन लागशिल्ल्या गांवांनी आनी नगरांनी वचुया कित्याक हांवें प्रसंग करूंक जाय. म्हणजे हांवें अदीक आनी अदीक शुभ वर्तमानाची खबर दुसऱ्यांक दिवंक वचूंक जाय. बाबार्थ आमचो न्हय आयज कालचो पूण सा फ्रांसीस सावेराचो अशें आमी एक गायन गायता बाबा. कसलो बाबार्थ आमकां
आमी ह्या संवसारांत क्रिस्तांवां कशीं जियेता, आमी ह्या संवसारांत भावार्थी कशीं आसा, आमी ह्या संवसारांत आमी म्हणटा आमी रोमन कॅथलीक, कसली आमी काय ही भावार्थी. खरेंच आमच्या जिवितांत एक भावार्थाचें किर्ण दुसऱ्यांक दिश्टी पडटा. खरेंच आमी उदाहरण कशीं दुसऱ्यांक जाता. खरेंच आमी हें शुभ वर्तमान परगटूंक प्रसंग आमच्या जिवितांत करता काय. जेजू एके सुवातेर रावलो ना. जेजून सगळ्या वायटाकारांक बरी केली. जेजून आपल्या लागीं हाडलेल्यांक भावार्थांचो वाडोवंक ताणें प्रयत्न केले. आपल्या लागीं दिल्ल्या सगळ्या जे कोण बोलीकार आयले, जे कोण कोडकार आयले, जे कोण पिडीत आसलेले सगळ्यांक हात लावून बरी केली. आमकां फाल्यां तर म्हणलें हाका हात लाय, बरो कर, तो बरो जातलो. हो भावार्थ आमकां आसत जाल्यार आज तुका आनी म्हाका एक जबाबदारी. बाबा भयणो, ल्हान आसतना आमच्या आवय बापायन आमकां बावतिस्म दिलो आनी जशी आमी वाडलीं आमी दोतोनीक गेलीं. थंय आमची भावार्थाची आकारणी जाली. आमी ओदीक आनी ओग देवाचो संदेश आमच्या ह्या देव संदेशकारां उद्देशी आमी आयकूंक पावल्या. आमी कोमयाव घेतलो, आमी क्रिस्म घेतल्यो. कशे तरेन हो देवाचो संदेश, कशे तरेन ही भावार्थाची आकारणी आमच्या जिवितांत आमी केली जाय. खरेंच आमच्या जिवितांत आमकां देवाची ओळख ओदीक मेळ्ळी काय. आमच्या जिवितांत देवाक आमी समजूंक पावल्या काय. आमच्या जिवितांत ही भावार्थाची आकारणी फुडें गेल्या वो आमी आसात थंय आमी आजून पर्यंत आसा वो आमकां प्रश्न. देव तरेकवार भासांनी, देव तरेकवार घडीतांनी, देव तरेकवार वस्तू वरवीं आमचे लागीं उलयता. हें दिसपटी हांव तुमकां सांगता. पूण बाबा भयणीनो, भावार्थाची आकारणी जातली जाल्यार पयले सुवातेर म्हजें काळीज, म्हजें मन ह्या भावार्थाच्या आकारणेक हांवें उक्तें धरूंक गरज. म्हजेर कोश्ट येता, जॉबाचे भाशेन म्हजेर कोश्ट येता तेन्ना देवाक हांव नाकारता हो म्हाका प्रश्न. म्हजेर आटे विते येतात तेन्ना सगल्यांक हांव एक सारको जाता वो देवाचेर हांव गुणगुणटा काय. म्हजेर जेन्ना एक जुट्टी दिल्ली आसता दुसऱ्यांक बरें करूंक, म्हाका एक जुट्टी दिल्ली आसता दुसऱ्यांक एक गोवाय जावं, म्हाका एक जुट्टी दिल्ली आसता म्हज्यो बऱ्यो करणी हांवें दुसऱ्यांक फांकारूंक, कशे तरेन हांव ही भावार्थाची आकारणी मुखार धुकलता काय. बाबा भयणीनो, आज आमी देवाचे ओळखीचो दीस सांबाळटा. आमी खरेंच म्हणूंक जाता आमी क्रिस्तांवां जाल्यार आमकां विचार करुया. आमी खरेंच एकाच देवान रचलेली रचना. आमी सगळीं भावा भयणां म्हणटा. आमची क्रिस्ती भावा भयणां ह्या संवसारांत जियेतना ओ क्रिस्ती भावा भयणां बरोबर आमी मिसोड जाता. कितें ती आमी आमच्या जिविता वरवीं पळयता. आमचें जिवीत एक उदाहरण जाता काय. आमच्या जिवितांत आमी खरेंच देव आसा म्हूण तांकां गोवाय दिता जाल्यार आमकां विचार करुया. जायते फावटी आमचें जिवीत एक उणेपणाचें जिवीत जाता. जायते फावटी आमच्या जिवितांत बरी देख आमी दिवचे बदलेक वायट गोवाय आमी जाता. आमच्या उतरांनी, आमच्या चालींनी, आमच्या दिसपट्या जिवितांत घडीक एक उदाहरण जावचे बदलेक आमी दुसऱ्यांक बाबा भयणी एक वायट देख जाता. आज देवाच्या ओळखीचो दीस आमी समोर उमता तेन्ना आमकां जे दोतोनीच्या वेळार जावं दिसपटी देवाच्या उतरांतल्यान आमकां जी शिकवण मेवल्या ती आमी वेव्हारांत घालूंक पावया. सगल्यांक पयले सुवातेर एक बरी देख आमी जावया. दुसरे सुवातेर आमचो भावार्थ ओदीक आनी ओदीक खोलावन तो ओदीक आनी ओदीक आमी आमचो भावार्थ ग्रेस करूंक, ओदीक आनी ओदीक भावार्थाची जाणवाय पवित्र पुस्तकांतल्यान, दुसऱ्या हेर वाचपांतल्यान, दुसऱ्या हेर प्रवचना वरवीं आमी तो ओदीक आनी ओदीक वाडोवंक प्रयत्न करुया. तिसरे सुवातेर आमची देख एकामेका सोबे बरी जावं दी. आमी बरे ते उपाय एकामेका सोबे घेवन जावं दुसऱ्यांक आदार करूं, जावं दुसऱ्यांची खबर घेवं, जावं दुसऱ्यांच्या बऱ्या गरजांक आमी पावूं. अशें आमी करता तेन्ना जेजूचे गोवाय आमी जातले. ह्या वर्सा आमी विशय घेतला तुमी म्हजे गोवाय. आमी हो ब्रीद ओदीक आनी ओदीक आमच्या जिवितांत सांबाळूंक गरज. कशे तरेन सांबाळटले? आमच्याच जिविताच्या उदाहरणान, आमच्याच जिविताच्या चाली वरवीं, आमच्याच दर एका उतरा वरवीं आमी हो ब्रीद सांबाळूंक गरज. आज बाबा भयणीनो, जिन्सां भासाच्या बोलीकारांक जेजू बरो करता. तुका आनी म्हाका ही शक्ती जेजून दिवंक ना? बावतिस्मा वरवीं आमकां सगल्यांक ही शक्ती फावो केल्या. आमी कशे तरेन ही शक्ती वापरता तो आमकां विचार करुया. जेन्ना आमी कोणाकूय आशिर्वाद दिता, जेन्ना आमी कोणाकूय बरें उतर दिता, जेन्ना आमी कोणाची बरी करणी आमी करूंक फुडें सरता, जेन्ना आमी कोणाकूय बरें मार्गदर्शन दिता, आमी जेजूचे गोवाय जाता. आज आमी बाबा भयणीनो ह्या मिसाच्या बलिदानान वांटो घेतना
आमकां सगळ्यांक हीच करपा मागया. दर दिसाक जेजूचे गोवाय आमी जावं. दर दिसाक ही बाबार्थाची आकारणी आमच्या जिवितांत करूं. दर दिसाक बाबार्थाचे नमुने आमी जावन अदीक आनी अदीक दुसऱ्यांक गोवाय जावन आमच्या सुदारणा वरवीं दुसरीं परतून ह्या संवसारांत आपलो बाबार्थ न्हवसरून हें सर्गीचें राज विस्तारूंक पावूंक सगळ्यांक आमकां मिसान कृपा आनी बळ मागून घेवया. उबी रावया आनी वेळार सगळं आमची बाबार्थाची उच्चारणी म्हणून म्हणुया. सत मानता देवा, सर पुदीदार बापा, सर्ग आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमचे आसून तो पवित्र आत्म्या वरवीं करपी सांबाळलो. आंकवार बरयतान सरमलो, पोस पिलाता काल ताणें कूस सुसले, ताका कुस्सा सुलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो शिगून चलो. स्वर्गात चलो, सर पुदीदार देवबापाच्या आसल्यार बसले. थंय तान शिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, कथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठांय, पातक्यांची भोगसणी, कुडीचे जिवन कोण सासणाची विधी. आमेन. बाबा विडी ह्या वेळार आमची थोडी खालती मागणी त्याच बापा मुखार आतां आमी दवरुया. आमचो पाप साहेब, बिस्म साहेब यादनीक तशेंच म्हत्वाची आपल्या आपोवण्या वरवीं क्रिस्ती पोरजेचो भावार्थ वाडोवंक जबाबदारीन वावुरतात. तांच्या वावरांत तांकां आडकोळी येतात तेन्ना पवित्र आत्म्याचो आदार तांकां दी म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमच्या सरकारी वडिलांनी आपली जुटी चलयतना आपली खरी जबाबदारी आपले पोरजे सवें कितें ती वळखून घेवन सोमेस्तांक फावो जातल्यो सवलत्यो मेळून दिवंक आनी अदीक करून ह्या संकश्टाच्या वेळार गरजेवंताच्या आदाराक पावूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. भुरग्यांक मुळावी क्रिस्ती धर्माची वळख कुटुंबांतूच आवय बापाय वरवीं मेळटा. दर एका आवय बापायन आपली जबाबदारी वळखून घेवन आपल्या भुरग्यांक जेजूचे वळखी बरोबर बऱ्या तत्वांनी वाडोवंक भार घेतल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. देव संदेशकारां तशींच शाळेंत शिकयतलीं शिक्षकां आपकुशेन भुरग्यांक जेजूची वळख दिवंक वावुरतात. क्रिस्ती धर्म शिकोवणेच्या केंद्रान फावो जाल्ल्या तरेकवार उपायां वरवीं तांणी जेजूची वळख मोगान भुरग्यांक दिवंक आनी वर्गांत तशेंच वर्गा भायर आपल्या जिविताचे चालींतल्यान जेजूक गोवाय दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आयज आमी धर्म प्रांतीक जेजूचे वळखीचो दीस आमच्या गोंयांत संबोरबतांव. क्रिस्ती धर्म शिकोवणेचें केंद्र सोमेस्तांच्या भावार्थाची आकारणी करूंक आनी जेजूचे वळखीन भुरग्यांक वाडोवंक वेगवेगळ्या उपायां वरवीं बारी वावुरतात. केंद्रांत वावुरतल्यांक आनी तशेंच हो बरो वावर फुडें व्हरूंक तांकां आदार सहकार दितल्यांक कुर्बा आनी पवित्र आत्म्याची गोठाय दी म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. थोडो वेळ उगी रावन आमी
आमची खासगी मागणी बापा मुखार दवरुया. भोव सर्गीच्या बापा, दर एका दिसाक आमी तुजे गोवाय जावं. आमच्या भावार्थाची आकारणी दिसान दीस आमी करूंक आमची मागणी तुजे मुखार आमी दवरल्या. आमकां ती फावो जाल्यार तूं दी म्हूण आमी खालतिकायेन विनोती करता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्परा मानून घे आमची दाना, सर्वेस्परा मानून घे आमची दाना, सर्वेस्परा मानून घे आमची दाना, सर्वेस्परा मानून घे आमची दाना. कूड आनी ओत्मो तुका दिता बापा, कूड आनी ओत्मो तुका दिता बापा, सर्वेस्परा मानून घे आमची दाना, सर्वेस्परा मानून घे आमची दाना, सर्वेस्परा मानून घे आमची दाना, सर्वेस्परा मानून घे आमची दाना. तूंच आमच्या ओतम्याक राजवट चलोय बापा, तूंच आमच्या ओतम्याक राजवट चलोय बापा, सर्वेस्परा मानून घे आमची दाना, सर्वेस्परा मानून घे आमची दाना. मोशा बाबा भुरगो मोच्यान तुमचें बलिदान सूर पुदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मयने आमच्या नाके पवित्र सभेच्या दावांक सर्वेस्पर मानून घेवं. मोगाळ बापा आमच्या रोचणारा ओंडो आनी दाकां सोरो बदलून जेसूचे मांस आनी रोगोत करून आमकां दी. हे पुरे आमचे अस्कोत कुडीच्या पोसणाक तुवें दिलाय तें जेवण आमच्या ओतम्याकूय सासणाच्या जिविताचें पोसण जावं दी. आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता, सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पराक पवित्र बापा, सोर पुदवेदारा आनी सासणाचे देवा, सोर काडेन सोताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवार मारितान जोम घेतलो, कुर्साचें मरण सोंसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जिवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सो दरबारां संगती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड
आनी रोगोत. आपलीच कुशीन कुश्ट मरोन सुसूंक विचादी ताणें उडो घेतलो तुका आदीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात. ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परीन जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी सोमेस घेयात आनी आंतले पियात. ही मोशा रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोरोराचें रोगोत. पातकांचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें हें मोशा उगडासा कोरा. Bavartaco gul porgotuia. Gesù melo, Gesù Cimozzala, Gesù Nomiane Tolo. Gesù melo, Gesù Cimozzala, Gesù Nomiane Tolo. बापा जेजूच्या मोरनाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती पडे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सगळ्यांची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जीची कुडान रगोस येवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचोरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माय सांगाती चौपोती बागेवन सुसे बागेवन दंडतान सूर काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगात तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याची सुवरवीर त्याची सुसांगाता त्याची सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपुद्वेदार बापा सुरबोधून आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सर्वंडाऱ्याची आज्ञा मनान धरून आमी खिरीत भाशेन भावार्थाचे गोवाय जावंक जिसून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन आमचे हात जोडून सगलीं बरोबर आमी म्हणुया. आमच्या बापा तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज समकाय तुजी खोशी सगळ्या जाता तशीच आमचो दिसपट्टो राज समकाय आनी आमची चुकलेल्या बक्षिता तुझ्या आमची पातळां बघूस आनी आमकां ताणें नाका पूण वायटांतले आमकां सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्के आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या आण्याक आमी बरो वशेन नोत्रेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोटकी बोलणी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सौम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोनूतांक मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दीस घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय रासोर चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सौम्याची शांती सदांकाळ तुमची सवे आसूं. तुमचे सगळ्यां माये मोगान एकामेकाक शांती दी. देवाची शिगडी संवसाराचे पाप काडटली. देवाची शिगडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर.
देवाचे शिरी संसाराचे पाप काढणे आमकां शांती दी. आमचो भावार्थ उदीक आनी उदीक अखंड करूंक आनी प्रसंगांत आमी वावरूंक हो जेसू आमकां आपयता. ही देवाची शिरी संवसाराचें पाप काडटा ती. शिरीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुगले आमी सुभागी. सुमियात म्हज्या भितरेचें म्हाका पावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक मनावा खातीर मागणे. मोगाळा जेसू, मोगाळा जेसू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंकून सगळ्या वस्तूंकून हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेतां. एक घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटूच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आखीच तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिव नाका. आमेन. कोंबयो घेता आसतना चोत्राय दोची. एके सायडीन तुमकां आमची युक्रिस्तीक मिनिस्टर येतली, म्हणटूच मोदें आसात तांणी थंयच रावचें, मातशें मुखार येवचें सायडीन. तांकां दुसऱ्यांनी भायर सरून स्वाद दिवची जी मोदी आसात ती. ह्या सायडीन येतली, ह्या सायडीन येतली आनी सायडीन येतली. म्हणटकूच मोदें आसात तांकां स्वाद दिवंक, जी कोण सायडीन आसात तांणी भायर सरचें आनी तांकां स्वाद दिवचें. तान लागल्या ओतम्या जेजूशी येया. सुकोन आसतोले जोरीतले पिवून दादोशी जाया. तान लागल्या ओतम्या जेजूशी येया. सुकोन आसतोले जोरीतले पिवून दादोशी जाया. तुजेशी येता जेजू, आमचेशी तूं राव जेजू. तूं एकलोच आमचो विस्वास, तूंच आमचो विस्वास. तुजेशी येता जेजू, आमचेशी तूं राव जेजू. तूं एकलोच आमचो विस्वास, तूंच आमचो विस्वास. सोड लागता जिवीत जेजूशी येया. बारुबान दिवपी समाधान करपी तो
आसा सोड लागताची जेजूशिया बारुबान दिवपी समाधान करपी तो एकलोच आसा तुझीशी येता जेजू आमचेशी तू राव जेजू तू एकलोच आमचो विश्वास तूच आमचो विश्वास तुझीशी येता जेजू आमचेशी तू राव जेजू तू एकलोच आमचो विश्वास तूच आमचो विश्वास बाप तुमकां चेता जेजूशिया तो काडटा पातकां तो उखलून व्हरता बापाचे वेंगे बाप तुमकां चेता जेजूशिया तो काडटा पातकां तो उखलून व्हरता बापाचे वेंगे तुझेशी येता जेजू आमचेशी तू राव जेजू तू एकलोच आमचो विश्वास तूच आमचो विश्वास तुझेशी येता जेजू आमचेशी तू राव जेजू तू एकलोच आमचो विश्वास तूच आमचो विश्वास प्रार्थुया देवा आमच्या बापा एका उंड्यांत आनी एकेकाशीन तुवें आमकां वांटो दिलाय जेजू सवे आमकां एक करून आमचे जिवीत संवसाराचे सोडवणी खातीर सुफोड कर हो जावं आमचो संतोश हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन आज दुसरे मीस जाल्या उपरांत जी कोण पयलो कोमयाव घेतात मायाच्या म्हयन्यान त्या भुरग्यांच्या आवय बापायक किरीत भाशेन एक जमात आसतली दुसरे मीस जाल्या उपरांत दुसरी कोरोनी बाबा भयणीनो आमी एक कुटुंब कसो ह्या इगोर्जेंत ह्या दिसांनी मिसाक येवंक आमकां ह्या पॅन्डेमिकाक लागून SOPs फॉर्मायतात म्हणटकूच तुमी जेन्ना हांव मुखार आयलो आनी तुमचे लागीं मागलें कुटुंब कशी मुखार येवन बसात थोडी जाण तुमी येवन बसली देखून तुमकां देव बरें करूं म्हणटा पूण सदांच तुमी मिसाक आयताराची येतात तेन्ना एक कुटुंब कसो तुमी एका बांकार बसची न्हय हांगा बापूय आनी फाटल्यान आनी कोण चेडो आनी भुरगीं आसात ती मुखार तशें करचें न्हय एक कुटुंब कसो एका बांकार तुमी बसची अदीक बरें जाता सोंपेपण जाता दुसरें तुमकां नांवां दिवंक लायतात कित्याक आमकां तुमकां हॅरेसमेंट करूंक न्हय पूण SOPs सरकाराचे आसात तातूंत ती नांवां बरोवंक गरजेचीं आदी फुडेंच म्हणटच थोडीं आसात तीं नांवां दिनात सॅक्टर लिडरांक त्रास पडटात तुमी नांवां दिनात जाल्यार सकाळीं उठून आमी चिंता मिसाक वचचें या आमी धोरण सोडून दिवचें आमी जायते फावटी चिंताल्यो आदीं उठलीं सकाळीं मिसाक गेलीं तशें जावचें न्हय आदल्या दिसाक हें पॅन्डेमीक आमकां चिंतूंक लायता आमी खरेंच मिसाच्या बलिदानान वांटो घेता वो ना तें म्हणटच आदल्या दिसा तुमी नांवां दिवचीं जायते फावटी 12:30 जाल्या उपरांत फोन रिंग करतात आमचे नेटी ऑफिसान आसता तें 12:30 पोत्यांत आसता 12:30 जालीं उपरांत कोण फोन घेना मागीर तुमी म्हणटात फादर हांवें फोन केल्लो कोण घेना तुमकां आख्खें सुमन आसता उपकार करून तुमी नांवां दिवचीं म्हूण आमी मागता जायते फावटी तुमी येतात आनी मागीर नांवां बरयतात आमकां मागीर तुमी नांवां धाडटात तशें करिनाकात एक तुमच्या जिवितान एक सिस्टम घालात आमी ह्या आयताराक मिसाक वेतेली म्हणटच आमी वेतेली जाल्यार शुक्रारा दिसाक नांवां दियात वो सोनवारा सकाळीं तरी तुमी दिवंक प्रयत्न करात
तुमी जेन्ना सोंपेपण आमकां करतलीं ओदीक तुमकांय सोंपेपण जातलें आमकां तुमकां हॅरेसमेंट करूंक नाका जायते फावटी लोक म्हणटा नांवां दिवंक पडटात आमी वेची न्हू मिसाक तें तुमचें धोरण आसा भाव भयणो पूण मिसाचे बलिदानांत आमी भाग घेता तेन्ना ओदीक सोंपेपण तुमकांय आसूंक जाय आमकांय आसूंक जाय तिसरी वस्त आमी जायते फावटी हांगा मिसाक येता तेन्ना हात जोडूंक हांव मागता म्हणटच आमचे बापा म्हणटा आसतना हात जोडचे थोडे हात विस्तारतात पाद्री विस्तारतात तुमी हात जोडटात सुत्राय दोची तुमी सगळे हात जोडून ते जेजूचे प्रार्थन म्हणटात आनी मोहिमा देवाक म्हणटा आसतना तकली बागोवची न्हय आमी तुका नमस्कार म्हूण करचे न्हय कित्याक जायत्यो वस्तू आसात आमी करिना फकत शांती दिता आसतना एकामेकाक आमी पळयता आनी शांती दिता हात जोडून म्हणटच थोड्यो वस्तू आसात त्यो आमी बरे तरेन करच्यो मांडावडीन करच्यो शिस्तचारान करच्यो आमकांय बरें दुसऱ्यांकूय बऱ्याक फायद्याक पडटल्यो देव बरें करूं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळे आसूं आनी सूर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात क्रिस्ताची शांती आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे उपकार देव आमकां जाय देवाचो माता भावार्थांचो सोद माता बाबार पोरदायस देणे क्रिस्ताचे संवसारांत आमकां दवरले आमी क्रिस्तांव जीव दिवंक तयार